गोमंतक टीव्ही खातीर आनी आमच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळी खातीर आयचो दीस सगळ्याकाय म्हत्वाचो दीस. कारण फाटल्या वर्सा 21 ऑक्टोबर 2023 ह्या दिसा आमी ही साश्टीकार ही कार्यावळ आमी सुरू केल्ली. सुरवातेक हांव आनी म्हजो सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकार हांणी मेळून ही आमची कार्यावळ सुरू केल्ली आनी ह्या कार्यावळीक लोकां कडल्यान इतलो प्रतिसाद मेळ्ळो की पयलोच आमचो हे कार्यक्रमाक जवळपास 6,000 सुमार लोकां कडल्यान व्ह्यूज मेळ्ळे आनी एक पयलेच जेन्ना इंट्रोड्यूस जाला तेन्नाच इतले व्ह्यूज मेळप म्हणल्यार तुका सारकी एक उमेद जावपाची गरज. आनी आतां ह्या कार्यावळीक वेगवेगळे भागांतल्यान आमकां व्ह्यूज मेळटात. स्पेशली युकेंतल्यान मेळटात, गल्फांतल्यान मेळटात, इवन थोडे आमचे जे युएसांत आसात भाव गोंयकार ते आतां हे आमची कार्यावळ पळोवन सगळ्याक आमकां प्रतिसाद दितात. आनी हातूंतलो एक म्हत्वाचो ही कार्यावळ करता आसतना आमी एक म्हत्वाचो मुद्दो धरिल्लो तो म्हणजे गोंय आनी गोंयचो फुडार हो हेतू मुखार धरून ही आमी कार्यावळ सुरू केल्ली. आनी आज ह्या कार्यावळीक 1 वर्स पुराय जाता. त्या खातीर आमी हो ल्हानसो सुवाळो हांगा मनयतात. आमचे मदीं आसात मडगांवचे नगराध्यक्ष जे मडगांवचे पयले नागरीक दामोदर बाब शिरोडकार. हांव मागता की दामोदर बाबा कडेन ही कार्यावळ हातूंत भितर तुमी 2दा हातूंत भितर ह्या कार्यावळी केल्यात. हे कार्यावळी विशीं तुका कितें दिसता आनी जागृती जी समाजाची करपाची आसा ती ही कार्यावळ करता काय ना हें मातशें तुमचें. आज एक अत्यंत महत्वाचो दीस म्हणपाक हरकत ना. कारण अशें म्हटलें वता की जशें आतां सुशांत बाबा म्हळें जागृतकाय तुमी करतात आनी जागृतकाय करतलो जाल्यार कसलेंय माध्यम जाय पडटा. आनी माध्यम हे सुशांताच्या तकलेक आयलें आनी बाबा आमचो गौरंग प्रभू मळकर्णेकार हांचे तकलेक आयलें. साश्टीकार हो एक प्रोग्राम हे तांचे संकल्पना तांच्या तकल्याक आयली. म्हणजे साश्टीकार हो प्रोग्राम करप संकल्पने तकल्याक येवप दिस इज इटसेल्फ इज अ बीग चॅलेंज. खंय संकल्पना मनशाच्या तकलेन कितलेशेच तकलेन येतात आनी ती तकलेन संकल्पना ती पूर्णत्वा कडेन करप व्हरप आनी ते आज 21 ऑक्टोबर हे पूर्णत्वाक वता तांकां 1 वर्स कंप्लीट जाता. आनी तशें सुशांत बाबा कडेन आयकपा तशें तशें तांकां रिस्पॉन्स जो येता पळय ह्या समाजांतले लोक आनी हे आतां संवसार सगळो मोबायल व्हॉट्सएप ट्विटर हें जाल्ले कारणान लोक सगळे घरा कडेन बसून हो प्रोग्राम पळयतात आनी तातूंतल्यानच आज तांकां यश 1 वर्स पूर्ण जाता. हांव म्हज्या मडगांवच्या ग्रामदस्त दामबाबा कडेन मागतां की जी संकल्पना तुमी केल्ली हाका फक्त 365 म्हणजे 1 वर्स दीस जाता. ही तुमची संकल्पना अजून हाजे मुखार बरी वतली हातूंत कांय मात सुद्दां दुबाव ना. ह्या खिणाक म्हाकाय तुमी 2 फावटी आपयलो आनी ताका लागून तुमचे अभिनंदन. आज म्हाका ह्या फंक्शनाक 1 वर्साच्या फंक्शनाक तुमी म्हाका आपयलो. हांव म्हजे तर्फे तुमकां शुभेच्छा दितां आनी मागतां की साश्टीकार हो प्रोग्राम येता ह्या प्रोग्रामाक अशी भरभराट मुखार तुमकां मेळची. आतां तुवें म्हणिल्ल्या भशेन भायल्या कंट्रीसांनी खास करून युकेच्यान तुमकां येता म्हणजे तुमी गोंया पुरतेच न्हय इंडिये भारता पुरतेच न्हय थंय साश्टीकार आसा हाजो अर्थ असो कळत येता तुजे म्हणण्या प्रमाणे दुबय म्हणजे भायर गल्फांतल्यान आनी साश्टीकार युकेंतल्यान म्हणजे साश्टीकार हो प्रोग्राम पळोवपाचे लोक आख्खे संवसारभर आसात हें म्हणपाक हरकत ना. हांव अशीच शुभेच्छा तुमकां हांव येता आनी तुमचो साश्टीकार प्रोग्राम बरे लेवलाचेर वचचो आनीक अशीच मुखाल्ली वर्सां तुमच्या बरी वचची ही दामबाबा कडेन विनंती करता.